मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता। आत्तूर सान लोरेस बाजिलिकाच्या तारीखेचें फेस्त ऑगस्टाच्या 10 तारखेर व्हडा संभ्रमान आमी आचरण करता। फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचे नवेन ऑगस्टाच्या 1 तारखेर आराम जाता। ऑगस्टाची 1 तारखेर बाजिलिकाच्या समर्पणेचो आनी परगटणेचो दीस। त्या दीस पावणे 10 वरांचेर आमच्या मानस्तंभाचो बाजिलिकाचो बावटो उबारून नवेनाक चालन दिता। भोवमानादीक पाऊल रेगो आमच्या कारकळ वारड्याचो विगारवार मिसाचें बलिदान भेटयतलो। त्या दीस जेवण आसतलें। अशें 9 दीस पर्यंत सकाळी 10 वरांचेर नवेन आराम जाता। 11:15 वरांचेर मिसाचें बलिदान, 12:15 वरांचेर नवेन आनी उपरांत हजर आशिल्ल्या लोकांक जेवण आसतलें। अशें सदांय 1 तारखेतावन 9 तारखे पर्यंत 10 वरांचेर आराधन आनी उपरांत नवेन आनी मिसाचें बलिदान चलतलें। 12:30 वरांचेर जेवण आसतलें। 4 तारखेर ब्रेस्तारा दीस हर्सेच्या बरीस 9 वरांचेर तेर्स, 9:15 आराधन आनी 11:15 वरांचेर मिसाचें बलिदान, 12:30 वरांचेर जेवण आसतलें। आनी आयतारा दीस 7 तारखेर 10:15 मिसाचें बलिदान, उपरांत नवेन आनी उपरांत जेवण आसतलें। मोगाच्या भाव भयणीनो 1 तारखे ते 9 तारखे पर्यंत ह्या 9 दिसांनी 9 पदराप विविध धर्मप्रांत्यांतावन हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन नवेन सान लोरेसाक भेटयतले। आनी ह्या खातीर 10 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम। त्या दीस 7:30 वरांचेर एक मीस आसतलें। 10 वरांचेर मानाचे वाती वांटूंक, 10:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे उडपी धर्मप्रांतीचो धर्माध्यक्ष अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक भेटयतले। आनी उपरांत हजर आशिल्ल्या लोकांक जेवण आसतलें। आनी 4 वरांचेर सांजेर अनेक मीस आसतलें। मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर 10 दीस पर्यंत जेवण आसा देखून ह्या पवित्र तळार पूण जोडचेक अनेक अवकाश आसा। वजाचो पुरशांव परवा आयतार दीस 30 आनी 1 तारखेर सांजेर 3:30 वरांचेर दुपद कट्टे बस स्टँडांतावन वजाचो पुरशांव भायर सरतलो आनी हांगासर तो पावतलो। तुमकां ह्या पवित्र थळार ह्या अन्न संदर्पणेक ह्या जेवणाक कितें वजी दिवंक आसा जाल्यार भक्तिकांक विनंती आसा ह्या वजाच्या पुरसांवांक तुमकां येवच्या खातीर। तर मोगाच्या भाव भयणीनो विविध संदेश घेवन 9 दीस मिसाचें बलिदान भेटयतले। 10 तारखेर सान लोरेसाच्या मजतीन आमची कुटुंबां संतोषभरीत करया म्हणलो संदेश घेवन दिनमासाचें बलिदान भेटोवन सान लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी मागोवन आमच्या काळजामनाच्या आत्रेक आशा भेटोवणी सान लोरेसा मार्फत 9 दीस नवेन करून आमी भेटयतले। खंडी जावन सान लोरेस आमची कुटुंबां बावर्तेनी एकवटीत पवित्र सभा बांदूंक आदार दितलो। खंडी जावन आमचे खातीर तो मागतलो। सर्गीच्या बापाक आमचे पचत विनंती करतलो म्हणल्यार कांयच दुबाव नासतना ह्या पवित्र थळार जावच्या सगळ्या आत्मीक कार्याक तुमकां समेस्तांक हांव बरो येवकार मागतां आनी फेस्ताच्या कार्याकी बरो येवकार मागतां। आनी अशें सान लोरेस आम्हा समेस्तांक सर्गीच्या बापा लागीं मागोवन धाडूं आमच्या कुटुंबांत संतोष समाधान आसूं दी। एकवटीत आनी माया मोगाची पवित्र सभा बांदूंक आमकां तो प्रेरण दिवं दी म्हणून मागोवन तुमकां समेस्तांक परत ह्या फेस्ताक अपुर्बायेन येवकार मागतां। देव बरें करूं।